सांग्या नगरपालिकेच्या साधारण बसकेन वाद जालो आणि मेशू डिकोस्टा आणि आमदार सुभाष फळदेसाई हांच्या मदीं तणावाचे खीण निर्माण झाले। गोयच्या राजकीय इतिहासातलो एक नामनेचो व्यक्ती जॅक सिक्वेरा हाच्या चित्राभोवतणी हो मतभेद केंद्रित जालो अशें सांगतात। चर्चेक लागून सुरू जाल्ली चर्चा रोखडीच गरम वादान रूपांतरीत जाली आणि बसकेन हाजीर आशिल्ल्या हेरांचे लक्ष ओढून घेतले। ह्या वादांचे नेमके कारण अजून स्पष्ट जावंक ना, तरी हे घडणुकेक लागून भौशीक समानी इतिहासिक प्रतीकाचो आदर आणि शिष्टाचार भासाभास सुरू जाल्या। ह्या झगड्या संबंधित अजून दोनूय वाट्यांनी अधिकृत निवेदन जाहीर करूंक ना। It has to be approved and the municipality has to pay. You cannot take any picture and put your messages. Thank you. The opinion but the question I cleared kella then. What is that? Clear kella. What does it mean? Yeah. Don't create Goa as a backyard of Maharashtra. Don't create no. Goa won't become backyard of Maharashtra. त्यांना ते opinion बोला slogan ते कशा बोलवाचे. But I create. Don't create no. आगाव आहे ना. त्यांना ते past 1961 This slogan is not acceptable. Nobody says Goa has won the opinion. This slogan of this. Why is not acceptable? Why it should be acceptable? Goa won't become backyard of Maharashtra. Why? So who says that Goa is becoming the backyard of Maharashtra? But And we have won the opinion poll. And this that. statement is before that. This is memory. I don't know. काय ना म्हणे त्या why do you get backyard of Maharashtra म्हणे त्या why do you degrade Goa's name? Do you have any right to degrade Goa's name? India will degrade Goa. Why स्वयंभू झाले स्वयंभू why are you claiming that Goa is a backyard? ज्यांना म्युन्सिपालिटीला ही कॉन्ट्रोवर्सी कळाली. आम्ही नाशकाला जॉब देतो पण मागवतो म्युन्सिपालिटी असते कॉन्ट्रोवर्सी आहे. यो controversy is not right to create a controversy. Is your statement correct? No, you tell me that. I will question because I am a minister and MLA of this country. I have every right. Whatever is put up in this municipality. Official, I am not invited. Who are you to ask me who I am? Who are you to ask me? You cannot put up that. Goa cannot be a backyard of Maharashtra. Goa cannot be a backyard of Maharashtra. Why do you have to put? And you have no right to put any individual statue there. You have you taken permission? Permission get that? Are you supposed? Have you the municipality? Municipality to Sangla. Who are you? प्रत्येक जण येऊन लायतो त्या चारांचे लायतो आम्ही लायतो
पुरावा जावन घेतले. सगळ्यांनी कॉमन सायड आसपा जाय चारी पोर्ट्रेट ना ही सायड आसता या सायडीन ती सायड लाया ही कॉमन सायड करूया. कट करून हाड ती ऑलरेडी कॉमन सायड करूया. अरे बाबा ऑलरेडी गेला आणि आमगे हेजे गेलो काय प्रॉब्लेम ना जॅक्स घेऊन आले हे बारीक आहे तू ही सायड कॉमन आय काय ही सायड कॉमन कर ही सायड कॉमन कर आणि आता ही पुढे मला काढवा न्हू तू इका वोटिंग घे पडवा घे बाबाचे बाप न्हू मी कोण बाबाचे बाप न्हू तुगे बाबाचे जर पोर्ट्रेट लावपाक हे आसा म्युनिसिपालिटीन जर केला ह्या चारय हांचे म्हाका जाय ते पोर्ट्रेट म्हाका जाय त्या जाग्याचेर लावपाक मेळटा जाल्यार म्हाका सांगा तुमी ना मेळपा ना काय म्युनिसिपालिटी डिसिजन घेवपाक जाय तेजेर सकयल जे टॅक्स घालता ते म्हाका जाय ते लावपाक मेळटले हिस्ट्री ती निघून आयला ते आम्ही जेवण क्रिएट केला ते म्युनिसिपालिटी डिसायड काय काय करणार काय किती टॅक्स आम्ही गोंयचे नाव बदनाम आणि गोंयचे नाव महाराष्ट्राकडे घाट वचप ना फ्रेम बरे होल्डर कंपनी आय एग्री ती फ्रेम तुका म्हाका लाय बट टॅक्स कोड टॅक्स आणि ती फ्रेम किती दिसता त्या सायडीची मागीर आमी दुसरी फ्रेम टॅक्स करता अजून भितर जो ह्या मेन्शन केले आसा ते आमच्या हिस्टोरियनाचे ते आमचे युगपुरुष आसतले तांचे पोर्ट्रेट म्हाका लावपाक हे जाता आम्ही लावपानी रे कोणाकय ह्या कन्सिडराक कोणाकय लावपाची हे आसा तुमी आपल्याक जाय ती आनी आपल्याक जाय ते टॅक्स घालपाक मेळटा टॅक्स काडचे म्हणजे डिस्कस जावन तू टॅक्स टॅक्स परत करता परत परत ते कितें करता तुमी कितें करता रुमाल उलय पोर्ट्रेट मेसेज आले न्हू बट पोर्ट्रेट आले That's it. एक मुन्सिपालिटी फंड आपण लावू जाय कोण पर्सनल अमाउंट लावची ना पर्सनल खात्या बाबा आणि ठोकलायता जाता एक्सेप्टेबल अरे ओ बाबाय म्हणू ओ तुमचे जे सिग्नल ओढो आणि मुगे बाबाय का मुगे आजागे ओढले नाही हा आणि मुगे आजागे ओढले नाही का It is a big mistake and कोर्टा सुद्धा महाराष्ट्र spelling is wrong. महाराष्ट्र spelling itself is wrong. But court आयज आमी गोंय राज्याचे ओपिनियन पोल फादर डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट हांवें हिंगा लायिल्लो ताजें इनॉग्रेशन बरें करुया म्हणून हांवें केल्लें पूण सांग्यावेल्या आमदाराक खूब उमेद आसली तो आतांच उगडो करपाक तो सांग्यावेल्या आमदारान तो उगडो केला बरें आहा जॅक सिक्वेराचो असो मोग आसपाक जाय आतां ताणें मिटिंगेक एक पॉयंट हाडलो की डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट जो आहा हो इतको व्हडलो आसपाक जायना आनी सांगे म्युनिसिपालिटी म्हणटा तो कोणा तुज्या बापायची काय म्हणटा म्हज्या बापायचे हांव एग्रेसीव जालो म्हज्या बापायचे तर हांव एकूच सांगता हांव म्हज्या लायफान दोनूच मनशांक दिता एक म्हाका संवसारान घालपी देवाक दिता आनी दुसरो म्हाका जल्माक हाडपी म्हज्या बापायक दिता म्हज्या बापायक आग्नेय डिकोस्टाक हांव कितलो रिस्पेक्ट करता हे सबंद सांगे जाणा म्हज्या बापायचेर कोण उलयतलो तेन्ना हांव उगी रावचो ना सो हांवें ताका बॅक आन्सर केला पूण ताणें म्हटलें खंयचे तरी युग पुरुशाचे हाडटले हिंगा लायतले येतो व्हडलो लायतले सो ताका एक फ्रेम आसपाक जाय ती फ्रेम ब्रीम आमी म्युनिसिपालिटी भितर कायदेशीर केला म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन मांडला रेजोल्युशना भितर हांवें कन्फर्मेशन घेतलां ताचे 10 कावन्सिलर आशिल्ले कन्फर्मेशन येयला हांवें तो लायला जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो एक स्टॅच्यू जेन्ना आमच्या नेहरू पार्काक येतालो तेन्ना तो कन्फर्मेशनाक येनासतना सुद्दां आमी म्हटलें 10 कावन्सिलरांनी तें काम स्टार्ट करता आनी तें शिव जयंतीचें उद्घाटन जावपाक आमी अपोज करूंक नाशिल्ले केन्नाच केलें ना आनी आमकांय केन्ना सांगूं नाशिल्लो की हितून कितलो व्हडलो येतलो तो खंय सांगूं नाशिल्लें तेजे उपरांत आमी ओगी रावले आनी आमी तो एक ग्रेट वॉरियर म्हणून आमी ओगी रावले आयज जेन्ना फक्त एक पोर्ट्रेट स्टॅच्यू न्हू तो पोर्ट्रेट डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो ज्या जॅक सिक्वेरान गोंय सांबाळ्ळें ताका लागून सुभाष बाब आमदार जालो ताका लागून हांव कावन्सिलर जालो ताका लागून आयज चीफ मिनिस्टर जावपाक पावता अशा मनशाच्या पोर्ट्रेटाचेर कोणाक ऑब्जेक्शन आनी कितें आसप हें सारकें ना सो म्हजें मत हा प्रामाणीक हो आतां इनॉग्रेट जावंक ना ताणें बरो उमेदीन तो ओपन केला
आनी हेजे रितसर इनोसंट जाता ताकाय बरी उमेद आशिल्ली ओपन करपाक केला ताणें करचें ताणें केल्यान म्हाका फरक कळना करपाकूच जाय कारण ह्या मनशाक लागून आयज तो आमदार मंत्री आहा आनी हांव कावन्सिलर आहा ह्या मंत्र्या बद्दल आमकां अभिमान स्वाभिमान आसपाक जाय आनी ते गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे ऑब्जेक्शन काढलें हे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र ही हिस्ट्रीचेर डॉक्टर जेफ सिक्वेराचें स्लोगन आहा तुमी काढून वाचून पळया डॉक्टर ओपिनियन पोलाची हिस्ट्री तेन्ना तें कळटलें हें मॅशून क्रिएट केलें ना आनी गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र हे जेफ सिक्वेरान 1950 त्या टायमार म्हटलेलें जेन्ना ओपिनियन पोल बी जालो तेन्ना तितून व्हडलें डिफरंट कित्याक त्या टायमार ताणें म्हटलेलें गोवा हें महाराष्ट्राचें बॅकयार्ड जावचें ना आनी आमकां गर्व अशा मनशा बद्दल ज्या मनशान ओपिनियन पोल केलो आनी गोवा ह्या महाराष्ट्राचो एक डिस्ट्रिक्ट जावपाचो तो वाटायलो आनी साल्वार केलो त्या मनशाची पोर्ट्रेट अशी लागपाक जाय आशिल्ली पूण ताणें ऑब्जेक्शन केलें काडलें हांवें सांगलां हो जे स्लोगन आहा तें तांकां नाका जाल्यार हांव काडटा कळ्ळें न्ही पूण पोर्ट्रेटाची स्टायल अशीच आसली कारण ती पोर्ट्रेट हांवें तितून भितर ज्या मनशा बद्दल म्हाका आदर आहा तशेंच आनी 30 जाण आहात छत्रपती शिवाजी महाराजाची पोर्ट्रेट आहा भगवान बिरसा मुंडा जी आहात आमच्या एसटी समाजाची ताजी आहा आनी शाबू देसाय जो ओपिनियन पोलाचो आनीक लिडर ताजी आहा सो चारूय जाणांची बरी ह्याच सायडीन आमी लावया अशें हांवें सांगलेलें आहा पूण तातूंत व्हडलें कांय ना फक्त म्हज्या बापायचेर तुजी बापायची म्युन्सिपालिटी नो म्हटली तेन्ना हांव रेस जालो तेजे बद्दल म्हाका पर्सनल ताजेर कांय ना आनी ताजें म्हजे कडेन कांय आसचें ना म्हज्या भितर आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय भितर वाद जालो आनी वाद जावपाचें कारण एकूच आहा डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हो दोतोर जॅक सिक्वेर म्हणटा ताणें गोंय राखलें आनी ह्या मनशाक लागून आमी आमदार आनी तोय आमदार आनी आमी कावन्सिलर जावपाक पावले आयज गोंयांत सरकार जावपाक पावले ह्या मनशान ते राखलेले ताजे बरोबर जायते लोक आशिल्ले पूण ताणें एक लिडरशीप घेतली आयज ताजो पोर्ट्रेट हिंगा कित्याक आनी येदो व्हडलो कित्याक हें ताणें विचारलें ताजे झोगडी ताणें मारली म्हणटा ती हाजेर जे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र हें हांवें घालूंक ना हें 1950 to 1989 हाचे भितर हें ऑलरेडी ताजो एक पोस्टर आहा त्या पोस्टराचेर तें आहा ओल्ड हिस्ट्री बुकांनी हें ताणें वाचचें हें हांवें घातलें ना हांव इतलें सांगता की आमी केन्नाच दुसऱ्या गोश्टीक अपोज केलो ना ओके पूण आयज डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याक एका पोर्ट्रेटाक कित्याक अपोज आमी शांत लोक सांगेकार आमी थंड रावता पूण ह्याची जी दादागिरी हो जेन्ना जेन्ना म्युन्सिपालिटीन येयला तेन्ना तेन्ना ताणें झगड्यो केल्यात आनी किट लावन गेला आतांच न्हू ताणें गेल्ले फावटी शिवाजीचो इशू जालो होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहलो आयज डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो इशू जालो होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहा हें म्हाका बरें दिसना हांव सांगेच्या लोकांक एकूच सांगता सुभाषाक तो कितें करता तो पळया लोकांच्या बापायचेर वयता अरे तूं आमदार म्हजो बापूय आनी तुजो बापूय पॉलिटिक्सान ना आमी पॉलिटिक्सान बापायक बी कित्याक पॉलिटिक्सान हाडप सो हें म्हाका कोताक येना आनी हांवें एकूच सांगलां हो पोर्ट्रेट असोच उरतलो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा म्हणटा तो आमचो प्रायड ताणें गोंय सांबाळ्ळां गोंय राखलां आनी जो मनीस त्या पोर्ट्रेटाक हात लायता त्या मनशाक आमी पळोवन घेतले कित्याक ह्या मनशाक लागून आमी कावन्सिलर जावपाक पावले आनी म्हाका ताजो उपकार आहा आयज जर हांव कावन्सिलर जालां जाल्यार ते ह्या मनशाक लागून देव बरें करूं आज मिटिंगेक कितें जालें खंयच्या टॉपिकार डिस्कशन जालें मिटिंगे म्हणल्यार चडशे आमचे ऑर्डिनरी पॉयंट आशिल्ले जे टॅक्निकलाचेच आशिल्ले भायले चड पॉयंट नाशिल्ले आनी लास्ट मिटिंगेक जे आमचे ऑर्डिनरी कन्फर्मेशन आसता ते आमचे नेक्स्ट मिटिंगेक काडटा ऑर्डिनरी थोडी कन्फर्मेशनां आशिल्ली तातूंत एक इशू आशिल्लो की लास्ट टायम आमी अर्जुना आसतना रेजोल्युशन घेतलेलें की 4य पोर्ट्रेट लावपाचे म्हणून ते फाटीं मॅशून हे काडले आनी ती पोर्ट्रेट व्हडली लायली ताणें तेणी सीओक बी इन्फॉर्म केला म्हाका इन्फॉर्म केला ते एक दीस हांवें विचारलें आनी मॅशू ती कोणी लायल्या तो तापलो म्हाज्या आंगार येयलो ते सोडून दी म्हणलें म्हणून हांवें तो आयज सगळी कावन्सिलर म्हाका विचारपाक लागली तो पोर्ट्रेट कसलो आनी म्हाकाच खबर ना कसलो तो म्हणून आयज हांवें तो टॉपीक येवो बीन काडलो तेन्ना हांवें म्हणलें पळय मॅशू तूं लायता जाल्यार 4य पोर्ट्रेट लाय एकूच पोर्ट्रेट लावनाका कितें एज पर द रेजोल्युशन 4य पोर्ट्रेट लावपाचें हें आसा म्हणून शाबू देसाय जॅक शिके शिवाजी आनी बिरसा मुंडा 4 हें पोर्ट्रेट लावपाचें हें आशिल्लें मागीर तो म्हणलें तूं येदो व्हडलो लावनाका एक म्हणल्यार तूं म्हणलें कोणाक सांगलें ना म्हाजें सोडून दी एटलिस्ट तूं सीओक तरी सांगूंक जाय आशिल्लें त्या पोर्ट्रेटा खातीर आनी ताजेर कितें दिसता वर्डिंग्स बरयल्ले आसा पयलीं स्लोगन्स ते कवर आसा कांय कळनाशिल्लें तें ताका म्हणलें तुका जर इंट्रस्ट आहा तूं 4य लाय नाजाल्यार म्हणलें ते 4 तूं हाडून लाय आनी ते बील हाडून म्युन्सिपालिटीक दी तेजेर आमी हें करचें तूं एकलें अशें पर्सनली तूं एकलें लावनाका ते डिसिजन जालां की तो पोर्ट्रेटाचें तो बील दितलो आनी मागीर ते बाकीचे 3 पोर्ट्रेट आसा आनी आपूण हें करता म्हणलें सो तेणें वर्ड्स चेंज करता म्हणल्यार तेजे वयल्यान हय हय तेकाय तो म्हणटा कितें आतां म्हणटा तो कितें आपल्याक बी खबर ना जें कितें आशिल्लें तें म्हणून आतां तोंडांतल्यान हांवें आयकलां आमी पळयलें की पोर्ट्रेट जे आसा हेजे वयल्यान इशू जालो सो कितें जालो एक्झॅक्टली आयज सांगे नगरपालिकेची मिटींग आशिल्ली कौन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग आनी त्या ऑर्डिनरी मिटींगेक इन्वायटी म्हणून म्हाका आपयल्लो आय वॉज ऑल्सो देर इन द मिटींग एक डिस्टर्बिंग फॅक्ट वॉज दॅट one of the councillor has brought
म्हणजे आमचे जॅक सिकेराचो पोर्ट्रेट हाडलो आनी ताजेर एक 2 पानां गोंयचो मॅप आनी ताजेर गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा ही मॅसेज आशिल्ली. सो इट वॉज एप्रूव्ड इन दी तांच्या मिटिंगेन पयलीं जाल्ली की आमी आमचे जे युगपुरुश आसा जे आमच्या तांचें योगदान ह्या आमच्या गोंयच्या खातीर आसा, जावं मागीर शिवाजी महाराजी आसतलो किंवा जॅक सिकेरा आसतलो, हें सगळें एप्रूव जाल्लें. बट मिडल ऑफ इट एक पोर्ट्रेट येता आनी हांगा लागता आनीक ते कोणाकच खंयच्याच कॉन्सिलराकय खबर ना कांय ना आनी अशा जाग्याचेर लागता की ज्या जाग्याचेर भितर सरता त्या पोर्ट्रेटाचो कोणाक विशय ना, कारण जॅक सिकेरा, इराज्मो सिकेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुके भितर आसा, हें सगळें आमचे गोंयकार मान्य करतात. पण द टॅक्स ऑन इट ते इट इज डज नॉट सूट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशे डिग्रेडिंग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन. दीस वॉज माय एक्ट. ताजे वयल्यान खूब हें जालो की तो हें जाला तो तें जाला, हांव म्हाका जाय ती लायतलो, अशा पद्दतीचें जावपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करतालो की आमी जर पोर्ट्रेट करपाचो निर्णय घेतलो आसा 4 आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो जावं बाकीचे, तांकां इक्वल स्पेसींग करून आमकां एक्टान भितर आसा ती सायज घेवन ती परत एक फावट एप्रूव जावपाक जाय, ती पेंटिंग्स, आनी ताजे नंतर तो घालपाचो. विशय इतकोच आशिल्लो, पूण ताजेर खूब मोठो हंगामा जालो आनी तातूंतल्यान हें सगळें जाल्लें. सो आतां कितें डिसायड केला की कितले पोर्ट्रेट ती लागतले, एक उदकाची बाटली हाड. कितले ना आतां आमी पळयतले की कायद्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान कितले परमिसिबल हें आसा पळय ती सायड जातली. सो ही पोर्ट्रेटाचे चेंज केल्ले गेले पोर्ट्रेट. ना म्हाका खबर ना. इट हॅज टू बी एप्रूव्ड इन दी परत एक फावटी मिटिंगेन ते 4 फोटो घालपाचे अशें म्हजें मत आसा. म्हजो निर्णय हो हें न्ही फायनल न्ही. दॅट कावन्सील हॅज टू रिजॉल्व. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.